नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरो आणि उर्वशी नाईक. पहिली विजय सरदेसाईन धमकी दिली सरकारांतल्यान भायर सरपाची आणि आता गोवा फॉरवर्डाचो दुसरो एक मंत्री सरळ आदल्या भाजपा मंत्र्याचेर भ्रष्टाचाराचेच आरोप करपाक लागला. पत्रकारां मुखार उलयतना मंत्री जयेश साळगांवकारान साळगांवचो आदलो आमदार दिलीप परुळेकाराक धुय धुतला. उदरगतीच्या कामांचो रेट डबल लायला हे धरून पर्यटकांक हाडिल्ले दर्यादेगेवयले बाग आपल्या घरा व्हरून दवरल्यात अशे सगळे आरोप. नेरूल आमी लोकांक रिक्वेस्ट करून नेरूल लोकांची दुर्गा भितर घेतल्या. नेरूल आमी एक्स्ट्रा कल्वर्ट्स रेडी केल्ले आसा. हे खंयसर आसले काय आनी जेन्ना सीएम म्हणटा पळय, सीएमान म्हटलें लास्ट टायम म्हटलें पळय 16 कोटी दिता प्रत्येक आमदाराक म्हणून. वी हॅव युटिलायज्ड 15.55 crores. म्हणजे आमी फूल युटिलायज केलो आसा. आमकां जो फंड दिल्लो आसा तो फूल युटिलायज केलो आसा. आता हो फंड आतां दिला काय फाटल्या तेन्ना तांकां दिल्लो. म्हणजे आमकां आतां सीएमान फटयल्या काय हो आमकां हो लोकांची दिशाभूल करता. फर्स्ट वो नंबर 6 आसा पळय, वो गिरी येते उदय पार्सेकर शो कितें अबे सर्वेगिरी उदय पार्सेकर शेती ते महादेव नायक 14 lakhsचे काम आसा. हो बांद तो हो हो बांद हो पळय हो बांद हो मुद्दा पळय हो ह्या बांदाक हां हो आतां हे चलना येता पळय एका 14 लाख म्हणल्या 14.5 लाख. आणि आता वो जो व्हाळ आसा न्हू वो सगळो व्हाळ आसा न्हू सर्वे वाडा येथील मंगलाचारीचे घर ते शेतमार्ग महादेव नाईक घरापर्यंत नाल्याची सुधारणा 49 lakhs. खंयचो नालो तो नालो खंयचो अबे हो ना सर्वे वाडो म्हणजे 100 मीटर तरी आसतलो. माहीत आसतलो 100 न्हू हो ऑलमोस्ट एक 300 मीटर हा 300 350. आणि हेका 49 lakhs म्हणल्या म्हणजे दाखयला घोटाळो न्हय. दिस इज ब्लंडर. 14 लाख तुम्ही आणि तुम्ही लोकांक फटयल्यात. तुम्ही 14 लाखाची एक काम आसा हें आमी आतां न्यू एस्टिमेटान 7 लाखान करता काम. आणि हो तुम्ही तुमच्या एस्टिमेटान तुम्ही 14 लोकांक जो जाहीरनामो तुम्ही दिला जाहीरनाम्यान हे 14 लाखाचे काम तुम्ही दाखयल्ले आसा. सांगोळला जो प्रेस कॉन्फरन्साक थंयसर बसलेले पळय तितूनचे 31 जाण बसलेले. प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या पळय तेका 31 जाण बसलेले पळय तितूनचे एकल्याच्या घरान 12 बेंचीस आसा GTDCचे. जे हांवें तेंच्या ऑफिसाक सांगलें बाबा ते काडून दवरपाक सायडीक लिपोवपाक तरी लाय. ते बेंच तुम्ही घरा कडेन दवरल्या पळय हे बेंच थोडे लिपोवन तरी दवरात नाल्यार तेजेर कितें हाडून तुट्टा मल्ला तरी घालात नाल्यार घरा फाटल्यान धरून दवरात. कित्याक तो आमी जेन्ना भोंवताले पळय हेका कितें वर्क्सांक पळोवंक भोंवताले पळय तेन्ना ते बेंच GTDCचे म्हणून बेंच सारकें थंय दिसता. आतां तुमी बेंचाच्या पत्तान तुमी हाडून सगळे घरा कडेन हाडून तुमचे स्टोर केल्ले आसा. आतां हे लोकांक जेन्ना दिवपाक जाय ही सुविधा लोकांक दिवपाक जाय ही हेंच्या घरा कडेन आसा. हे मेन जे लिडर्स जावन भोंवता पळय. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार जर फुडले मुख्यमंत्री जाता आसत जाल्यार आपली कांयच हरकत आसची ना अशें भाजपाचो वरिष्ठ मंत्री फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा. मात तसो निर्णय पक्षान घेवपाक जाय. मात तेन्नाच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जून म्हयन्याचे फुडले 15शीत गोंयांत पावतलो अशेंय तो म्हणटा. मुख्यमंत्री नासतना सरकार चलोवपाचे गजालींचेर काँग्रेस मात आतां राष्ट्रपती कडेन वचपाक सोदता. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याची जापसालदारकी घेवपाची मानसीक तयारी आपणे दवरल्या अशें मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान म्हणिल्लें. पूण फ्रांसीस डिसोजाच्या मतान हो निर्णय मोगो पक्ष आनी भाजपा पक्षान घेवचो पडटलो. 40 आमदार विधानसभेन आहा 40 आमदारांक चीफ मिनिस्टर जावपाक गावता. तो तितलो 40 आमदार तो एक तेणें आपलो इच्छा प्रकट केल्या. तुमी वायट कितें आहा म्हणजे 40 इच्छा आपली प्रकट करपाक गावता. प्रत्येकाक एम्बिशन म्हणटा आसतात न्हू पूण एम्बिशन आसपाक कितें वायट आहा. माय पार्टी डिसायड दॅट ढवळीकर शूड बिकम द चीफ मिनिस्टर. आय एम हॅपी विथ इट. आय हॅव नो प्रॉब्लम विथ ढवळीकर. गोंयांत नवो मुख्यमंत्री दोनूच परिस्थिती मदीं जावंक शकता. एक हे युती सरकार पडले जाल्यार वा 2 आतांच्या सत्ताधारी युतीन आपलो फुडारी बदलपाचें थारायलें जाल्यार. आनी हें जावपाक शकता फकत दुयेंत आशिल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार काम करपाक शकलो ना जाल्यार. पूण फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा तो हालींच पर्रीकारा लागीं उलयला आनी फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर तो गोंयांत परत येतलो. हांव जेन्ना सीएमा कडेन उलयला बाकीच्या म्हाजे वांगडी सीएमा कडेन उलयला सीएमाचो ट्रिटमेंट हे म्हयन्यान सोंपपाचो आनी एक 15 दीस कडेन रावता. त्या 15 दिसां भितर येतलो. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचेर आशिल्लो भाजपाचो मंत्री फ्रांसीस डिसोजान परत एक फावट सांगला हे समितीक अधिकार आसात ते मर्यादीत. तेन्ना सगळ्याच प्रस्नांचेर निर्णय घेवप तांकां शक्य ना. मात मुख्यमंत्री नासतना गोंय सरकारान 100 दीस हुपले म्हणटकीर आतां काँग्रेस मात आक्रमक जाल्या. एक तर ह्या विशयाचेर हायकोर्टात वतले
वा राष्ट्रपती मुखार गाराणें मांडटले अशें काँग्रेसीन सांगलां. No, CSC it's an advisory committee. We only advise the Chief Minister regarding certain issues, not everything. Only certain issues will come to us. We said whether it should be done or it should fast tracked or not done. That's all. आम्ही अजूनपासून काय विषय पयस करूंक ना, पण सगळे विषय सीएम कडेन मांडले पळय ते पास जाले. खंयचीच एक हेड चीफ मिनिस्टर नासतना चलपाक शकता आनी होच जर काँग्रेसचो जर आशिल्लो जाल्यार आयज ते ओगी रावता आशिल्ले. आमी एक्सप्लॉयट करता. आमी सगळे ऑप्शन 100 दीस जाले मरे. आमी कितले दीस रावतले? आमी लोकांक जबाबदार आसा. आमी ऑपोजिशन आसा. आमी ते सगळे चालू आसा. आमी सगळे ऑप्शन ओपन केल्याक. हायकोर्टाकूय वचपाचें आसा आनी आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक वचून हें करता जाल्यार काबार करता न्ही गोंय. आनी तुमी वयल्यान दादागिरी दाखयता. तुमची मस्ती कितली तकलेक मारलेल्या भशेन पावर तुमच्या. मुख्यमंत्री नासतना आमी चलयतात आनी चलयतले. ही भाशा कसली? म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयांत मॉन्सून 6 जून मेरेन पावतलो असो अंदाज गोंयच्या हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं फुडल्या 2 दिसांक गोंयांत बारीक पावस झडपाक शकता. फुडले 2 दीस दर्यो खवदळिल्लो आसपाक शकता. देखून नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान सुचयलां. आयकात ते कितें सांगतात ते. Next 24 hours we are expecting the rainfall over Goa at the most places, and after that rainfall will reduce because this system will move away, and next 2 days the rainfall will be at a few places. After that again it will be isolated. Monsoon in Goa has been not forecasted, but today the monsoon is reaching on Kerala. So it is reaching 3 days before the normal onset date of 1st June. So normally it takes 1 week, 7 to 8 days to reach Goa after the monsoon onset over Kerala. So it is expected that it will be around normal date of 6th June, maybe 2 or 3 days plus minus. Warning has been given for fishermen that sea condition will be rough, wind speed up to 60 km per hour may be there in the sea around the Goa coast. So fishermen have been advised not to go into the sea till 30th. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकाराच्यान जायना जाल्यार मायनिंगाचो प्रस्न सोडोवपाक आमी उपाय सुचोवपाक शकतात अशें काँग्रेस पक्ष म्हणटा. तशेंच भाजपा फुडाऱ्यांनी मायनिंगाचेर कितें तें एकमत करचें आनी लोकांक सांगचें. 4 तोंडांनी न्हय अशें काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान म्हटलां. नाजाल्यार हे सरकार उडोवचें पडटलें अशी धमकी तांणी आतां दिल्या. मंगळारा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे बसकेंत मायनिंग बंद पडिल्ल्यान उपराशिल्ले परिस्थितीचेर भासाभास जाली. तेन्ना भाजपा सरकार जर ठोस कायदेशीर उपाय सुचोवपाक शकना तर आमी तो सुचोवचो हाचेर सगळ्या आमदारांचें एकमत जालें. हे बसकेक काँग्रेसीचो गोंयचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारूय आशिल्लो. सरकाराची 4 तोंडां आसा. कोणा बिलीव करपाचें? श्रीपाद नायक एक सांगता, सावयकार दुसरी सांगता, तुगेलो तो तिसरो MP आसा तो तिसरी सांगता. तेंगेलो जो सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो एटॉर्नी जनरल आसा गोंयच्या नाडकर्णी, तो नाडकर्णी वेगळ्यान कितें तरी सांगता. म्हणजे बिलीव कोणाक करपाचें? म्हणजे तुमी लोकांक बेश्टेच होपार होप दितात जशें 2012तले तुमी तीच आसात. सो बाबून आयज डिसिजन घेतल्यात CLPची. म्हणजे जी लिगल सायडीच्यान आमी स्टडी करून जो नॉन सिरियस मायनिंगाचेर अप्रोच सरकाराचो आसा, आमी तांकां CLPन आयज डिसिजन घेतल्या की आमी तांकां लिगल ऑप्शन लिगल तज्ञा कडेन उलोवन आमी एक मार्ग तांकां दिवपाक सोदता. सरकार जर मायनिंग सुरू करपाक खर पावलां उबारना तर काँग्रेसीक मुखार सरून हे सरकार उडोवचें पडटलें अशी भास आतां विरोधी पक्ष उलोवपाक लागला. अशी पद्दतीन मायनिंग बेगीन चालू जातल्यो अशें चर्चा आमची खूब जाली, पूण जेन्ना अजून फायनल जालें ना म्हणटकीर हांव तेजेर तुमकां मागीर ब्रीफ करतलो. कित्याक फाल्यां परत मिटींग आहा, तुमचे अवलंबून आमी आसात, म्हणजे लोक आसात आनी आमी सपोर्ट करतात, पूण तुमी आज पर्यंत कांय केलें ना. पूण ह्या पद्दतीन तुमी गेले उपरांत वचपाक जाय, करपाक जाय. नाल्यार तुमी कांय करना म्हणून आमी काँग्रेस पार्टी ओगी रावची ना, ही शिटकावणी आमी तांकां दितले. पूण कितले दीस रावतले आमी, पूण पळयत हे करतले म्हणून आमी आज खंयचे कन्क्लुजनाचेर येवपाक येयल्ले आसात.
आनी फाल्यां लास्ट मिटींग जाले उपरांत आमी एक हें करतले की ह्या रुटांनी तुमी वचपा जाय आनी त्या रुटान गेले उपरांत केन्ना म्हळ्यार तांकां धांवडोवपाची पाळी आमी हाती घेवची पडटली. तांकां खंय तरी धांवडोवपाक पडटलें आतां ना ते करतले म्हणून आमी रावतले जाल्यार तें जावचें ना, तें कांयच करनात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बेताळ भाटींतल्या सामुहीक बलात्काराचे केशींत मुखेल गुन्यांवकार आशिल्ल्या ईश्वर मकवानाची चवकशी करपाक मध्य प्रदेशांतले पुलीस गोंयांत आयल्यात. तांणी सांगलां ते प्रमाण ताचे आड इंदोर मध्य प्रदेशांत आनीक 7 केशी आसात. तातूंत बलात्कार तशेंच खुनाच्यो केशी आसात. मजगतीं त्या तिगाय गुन्यांवकारांक मरणाची ख्यास्त फर्मावची अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान मागलां. हालींच जाल्ल्या सामुहीक बलात्काराचे केशींतल्या तिगाय गुन्यांवकारांचेर आनीकूय गुन्यांवांच्यो केशी आसात. एकाच ईश्वर मकवानाचेर 2 परस चड बलात्काराच्यो केशी आसात आनी खुनाचीय केस आसा. आतां मध्य प्रदेश पुलीस ताची चवकशी करपाक गोंयांत आयल्यात. ताची बदली घडये थळाव्या न्यायालयांत करतले. साबार वावुरपी हाचेर चाळवल्यात. गोवा 365 दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अरविंद गावस आनी मध्य प्रदेशांतल्यान आयिल्ल्या पुलिशे कडेन उलयले. इंट्रोगेशन चालू आसा पूण तो कितली सांगला ताणें आपणी कितली रॉबरी आसा आनी रेप केसी कितली क्रॉस व्हेरिफिकेशन सगळें चालू आसा. ओके इन्वेस्टिगेशन स्टील गोईंग पूण ताणें सांगले कडेन आसना आपूण 7 केसी कितें रॉबरी आसूं ना. हाँ ते क्रॉस वेरिफिकेशन चालू आसा. जल्दी इसको जेल दाखिल किया जाएगा. इसके बाद हम रिमांड लेंगे, प्रोडक्शन वारंट जारी करा के बोला है अभी डबल मर्डर में जो है नहीं डबल मर्डर तो उसने किया है, स्वीकार भी किया है, लेकिन आगे अभी ये बात बहुत कुछ छुपा रहा है और कुछ बोला है सातिल बदमाश है और कुछ बोला है उसने रॉबरी और कुछ किया है तो घटना इसने बताई है उसकी तस्दीक है. कोई लूट लेता था और जान से बलात्कार करने का भी प्रयास किया है. अभी वो पूरी बात बता नहीं रहा. उसका ये 10% ही सही बोल रहा है. सातिल बदमाश है, सातिल 10% ही ओरिजिनल बात बता रहे हैं. मध्य प्रदेशांतल्या न्यायालयांत व्हरपाक काडिल्ले वॉरंट गोंय सरकारान रद्द करपाक जाय अशें साबार वावुरपी आनी गोंयच्या आवाजान मागलां. म्हाका दिसता की गोंयचे पुलिसेन हाका सोडचो न्हय हांगाच्यान गोंयच्यान, कारण हो आदिवासी हो गँगाचो मेंबर हाचो ओन मामापय आसा. तांणी ताका ह्यो पद्दती शिकयल्यात, म्हणजे सगळे पद्दती ज्यो समाज विरोध आसात. एक म्हणजे ताचेर कितल्योच 4 रेप केस आसा, ते भायर 2 अटेम्प्ट टू रेप आसा, ते भायर ताचेर 7 रॉबरीज आसा, ते भायर ताचेर आनी बारीक बारीक कितलेच सकट आसा. आनी हो मनीस चाकू घालपाक कोणाकूय फाटीं रावपी न्ही. म्हाका दिसता की हाका कसोय तरी हांगाच्यान वचपाक दिवचो न्ही. आनी हांगा भंय आसा की तो गँग मेंबर, आनी गँग मेंबर म्हणटकीर ताची गँग सुद्दां येवन ताका हांगाच उडोवपाक शकता वाटेर खंय तरी, सो दॅट तो आपलें नांव सांगना जावपाक. One of the 3 accused is a hardened criminal carrying a reward on his head. He was involved in a double murder at Indore in Madhya Pradesh and also a rape. You can imagine he is the type of murders he has taken place. In one case, he has thrown the victim from top of a building and killed. And this hardened criminal is very closely linked to a very powerful legislator from Madhya Pradesh. And you can imagine that in no time the Madhya Pradesh police are believed to be on their way, or they must have already arrived by now to take custody of the accused. For all the good work and hard work and systematic work done by the Goa police, the MP police will take him. And with political pressure, tomorrow the case will be weakened. So our demand is that he has to be tried here. Whether it is because our demand is setting up of a special fast track court. मजगती ह्या 3 गुन्यांवकारांक ख्यास्त फर्मावची अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान मागलां. We will pursue this and these people should be hung so as to leave a very clear message to all these Aam Admis of India who have got criminal backgrounds, who think that Goa is a very
soft state where you can come and do anything. So I think this message has to go. The case should be fast tracked. बेताळबाटीत जाल्ल्या सामुहीक बलात्काराक लागून साबार प्रस्न उप्रासल्यात. पयलीं म्हळ्यार अशे तरेच्या गुन्यांवकारांक आमी पर्यटक म्हणून येवकार दितात आनी दुसरे पर्यटन थळांचेर गोंयकार सुरक्षीत आसात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार तशेंच रमेश नायक रावत. फुडले 2 दीस मातशे त्रास सोंसपाक तयार रावात. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनान 2 दीस 30 मे 31 मे दिसा देशभर संप करपाचो थारायला. हाचो परिणाम ATM सेवेचेरूय जावपाक शकता. बुधवारा गोंयच्या बँकांनी काम करपी कर्मचारी आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतले. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनाच्या वांगड्यांनी आनी गोंय बँक कर्मचारी संघटनेन देशभर हो संप आपयला. बँक युनियनान तांच्यो साबार मागण्यो दवरल्यात. द रिजन फॉर आमी स्ट्रायक कित्याक करता हे पब्लिकाकूय कळपाक जाय. आमचो लास्ट वेज रिविजनाचो इट वॉज एंडेड ऑन 1/11/2017 वेज रिविजन. इट शूड बी डन इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर. सो IBA आमकां कितें केलां, IBAन आमकां चार्टर्ड ऑफ डिमांड मागून घेताले ते आमी फेब्रुवारी आनी मेन आमी तें चार्टर्ड ऑफ डिमांड दिल्ले. आनीक IBAन ते डिले करत रावले, युनियनाक आफोवना डिस्कशनाक. आनीक 2 मेक जेन्ना आफयले 2018 तेन्ना अशी आमकां ऑफर दिली की 2% वेज हायक म्हणून तुमकां. इतली गव्हर्मेंटची सर्वीस आमी करता, गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आमी बँकेन इम्प्लिमेंट केल्या. मेक जेन्ना आमकां आफयले आमच्या लिडरांक तेन्ना आमकां 2% वेज हायक दिली तेन्ना आमचे एम्प्लॉईज एजिटेट जाले. युनियन लिडर्स पसून अशें दिसले की इतले आमी काम करून फक्त 2% वेज हायक. आनी तेंच्यांनी रिजन अशें दिलें की बँकेचें पोजिशन बरें ना, बँक इज इन लॉस. नेट प्रॉफीट तेंच्यांनी लॉसान दाखयले. ऑपरेटींग प्रॉफीट वॉज अ गूड फिगर. प्रोविजन फॉर बॅड लोन्स हे तेंच्यांनी भरपूर मोर दॅन 70% प्रोविजन केले आनी बँकेक लॉसान दाखयले. आनी आमी फाल्यां 30 तारखेक सगळे बँक्यो पणजी आझाद मैदाना कडेन गॅदर जातले. रॅली काडटले आमी, पिसफूल रॅली आसतली ती. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर आशिल्ल्या थर्स्टी बियर रेस्टॉरंटांतल्या वेटराचेर 2 चल्यांनी हल्लो केलो. हे बाबतींत पुलिशेंत कागाळ केल्या. कॅशलेस वेव्हार करतना एका बिलाचेर तांचे कडल्यान 2दा पयशे घेतल्यात असो आरोप ताणें केला. 23 मे दिसा बील करता आसतना ही घडणूक घडली असो दावो ते करतात. हे 2 तरणाटे चले सकाळी 6:30 सुमार रेस्टॉरंटांत घुसले आनी वेटरा कडल्यान पयशे मागपाक सुरवात केली अशें ॲडव्होकेट कीन आमारेलान सांगलें. जेन्ना तांणी वेटराचेर हल्लो केलो तेन्ना तांणी लॅपटॉपूय मोडलो. रेस्टॉरंटाच्या मॅनेजरान तांकां ते मागताले ताचे दुपेटीन पयशे दी म्हूण वेटराक सांगलें. CCTV फुटेजी वयल्यान पुलीस ह्या दोगांकूय सोदपाचो यत्न करतात. What happened today morning at 6:30 was 2 unknown people entered our outlet Thirsty Bear in Bambuli, and they started to assault one of our waiter, and they ended up breaking a laptop. Basically, the altercation was about their amount being double charged. They were double charged for an amount for some food items on the 23rd or 24th. They did not give us ID, or they did not even give us their verification. Our waiter standing at the desk assured them, sir, once we
once we speak to the bank and take care of the issue, we'll contact you immediately. But these two persons, we do not know whether they were drunk or whether it was their ego, but they started to abuse our waiter and they started to break a laptop. Eventually, they slapped the waiter twice or thrice. They completely damaged the laptop screen and they asked for their money back. The waiter, being a defenseless server, he just gave them the money back. He just gave them around 2,200 rupees back. He did not even confirm what the main amount was, but because they were abusing him, they had no option but to give them the money back. The main issue over here is that two people come in and they hit an innocent person who has nothing to do with this. Even though it's a simple error in a business transaction, these people had no right to come and hammer a simple waiter. We at Bennett & Bernard, we protect our employees in case anything like this happens. We stand up for our employees. An FIR has been filed as of this moment against these two unknown persons, and they will be brought to justice for what they have done. बांबोळेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. वास्को खारीवाड्यार बुट्टी आयिल्ल्या भशेन जाल्ले, ताका लागून बेकायदेशीर रितीन बांदकाम करतल्यांचेर खर कारवाय करपाचे नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थारायला. शेनवारा जाल्ले बुट्टेक लागून नगरपालिकेचे अधिकारीच अजापिल्ले. मुखेल गटाराचेर बेकायदेशीरपणान घरां बांदिल्ल्यान पावसाचे उदक व्हांवन वचपाची वाट बंद जाल्या हे तांच्या लक्षांत आयले. 2 दिसां आदीं भरपूर पावस पडिल्ल्यान खारीवाड्यावयली संरक्षण भिंत कोसळिल्ली. ताका लागून लोकांक तांची घरां खाली करची पडलेली. हे घडणुकेक लागून साबार प्रस्न उपरासल्यात. ताका लागून अधिकाऱ्यांनी सुवातेची पळोवणी करची पडली. जाणी बेकायदेशीरपणां केल्यात तांचो अधिकाऱ्यांनी सोद लायला आनी खर कारवाय करपाचें उतर दिलां. पयलीं हिंगसान वयताले उदक, आतां कितें रूम बांदले न्हू आनी हाटल्यान ते सगळे प्रॉब्लम करता, वचपाकूच दिना उदक. ताका लागून तुगेले प्रॉब्लम जाता. हय, आमचे थिंग घरां उदक पडटा न्हू, बाजार सगळें चॉकअप केला. हय, कितें लोक कोयर आणा उडय ते मातसो ओपन केल्या पटपट उडयता आनी रूम बांदला. हय, पयलेशें ओपन आसलो हें, आतां रूम बांदलेलो. हिंगा हांव एक पाटी येवना. आय कम एवरी मंथ. आय कॅनॉट म्हणजे ह्या लोकांची प्रॉब्लम म्हाज्यान फेस करून जाता, हांव हेल्प कोत्ता जाता तितलो, पूण म्हाज्यान आनी कांय करपा जायना बिकॉज एवरी वे पीपल हॅव एनक्रोच. एक JCP पासून सकयल वचून क्लीन कोता म्हणल्यार लुगार सोडूना लोकांनी, सगळे लोकांनी एनक्रोच करून दवरला. दॅट इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेस. आयज गटरचो म्युन्सिपालिटीचो गटर रूम बांदला, बंद केला गटर, खंयच्यान उदक वयतलें. आनी हिंगा इतलें सिकनस जातली, देन दे ब्लेम द कावन्सिलर. आय विल नॉट टेक इट टू माय दीस बिकॉज आय डू माय वर्क व्हेरी सिन्सियरली. आख्खो लोक डस्टबीन आहाय पूण सगळे लोक बिचार उडयता. हाव कॅन आय हेल्प इट? देन दे से द कावन्सिलर इज नॉट डुईंग एनी. Many a times I did and I'm still doing it and I will do for the people, but people should cooperate with it. That is the only thing I ask for with all this Karavada people. We inspection करून चोयला कितें all the गटरातले सगळे आहा ते रुमा वयता. That room is abandoned, no one is staying there. आणि हो सारको गटराची काडलो आसा आनी I have already directed my municipal engineer to conduct inquiry and do the necessary needful action. Yeah, demolition action घेतली आमी. We'll take necessary action in the matter. Before rains. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा चुकतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.